वास्को दामोदराची सप्ताची तयारी चल्ल्या। मुरगांव पालिकेची खासा बसका जाली। सप्ता प्लास्टिक मुक्त करपाचे थारला। प्लास्टिकाच्यो पोतयो घेवन येतल्यांक 5000 रुपया फायन। 16 ऑगस्टाक दनपारा 12:30 नाल्ल दवरून सप्ता सुरू जातलो। पालिकेन पुलीस पीडब्ल्यूडी धरून सगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक आपयले। अंदू सप्तातल्या खाणा जिनसांचेर खंय एफडीए नजर दवरतली। अजून पर्यंत आमकां कितें जाला की बरो सपोर्ट मेळ्ळो पब्लिकाचो, स्टुडंटांचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो आनी बऱ्यांतले बरे गायक आमी वास्को सप्ताक हाडलेले आसा। सप्ताक आमचे 16 तारखेक चालू जातले। 12:30 आमी नाल्ल दवरून सुरवात करतले। तशेंच आमचे सप्तकाक सहपार्थ येतात। आमचे सगळे ऑफिसर्स आसा म्हणजे जशे पीडब्ल्यूडी, वॉटर डिपार्टमेंट किंवा रोड ट्रान्सपोर्ट, मागीर शिपयार्ड, HPC, IOC, हे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, RTO, एक्सायज हांकां सगळ्यांक घेवन आमी एक मिटींग घेतात। एवरी इयर आमी मिटींग घेता, ज्या कारणान हांगा लोकांक त्रास जावपाक जायना। हेचे भायर आमी पयले फावट आमी फूड एंड ड्रग्साक इनवायट केलेले आहा ही मिटींग अटेंड करपाक, कित्याक हांगा फूड एंड ड्रग्स सेफ्टी हांगा मेजर इश्यू जाल्लो आसा। कितें सुद्दां इश्यू केले जाल्यार तेंच्यांनी सारके लोकांक जे हायजेनीक प्रमाणे जे उदीक जावं कितें प्लेट्स जावं ते सारके बरे प्रमाणे दिवपाच्यो। हेचे भायर मेजर आमी डिसिजन घेतलेले आहा ते प्लास्टीक मुक्त आमी सप्ताक करतले। प्लास्टीक कोणी यूज करपाक जायना। आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला जो कोण हांगा शॉपकीपर किंवा जो कितें व्हरपाक जे प्लास्टीक बॅग घेवन येतलो ताका आमी 5000 रुपया फायन दितले। कोलवा पुलिशेन बेताबाटीच्या 7 जाणांक धरल्यात। 5 जाणांक घरफोडीचे केशीत जाल्यार दोगांक ड्रग्साचे केशीत अटक केल्या। तांचेकडच्यान कांय सूर्य हत्यार आनी मोबायल जप्त केल्यात। दुसरे वटेन फातोर्डा पुलिशेन स्कीमर लावन ATM डाटा चोरीच्या प्रकरणात दोगा रोमानियन नागरिकांक अटक केल्या। Yesterday on 24th July 2018, the manager of State Bank of India, Margaon, had lodged a complaint. Manager name is Shamin Sheikh, that two unknown person, foreign national, by covering their face and wearing cap hat, came in the SBI ATM at Usha complex and installed an electronic device, camera and a skimmer to the ATM machine. In his complaint, he mentioned that both of them came on 23rd night and on 24th morning also they had come. In the event, yesterday we registered a complaint of theft of data for cheating and for committing attempt. Thereafter, we kept all our staff at and around the ATM machine. Yesterday at 10:30 p.m., both two foreigners, namely one is Paul Daniel, age 38 years, resident of Romania national, and another one is Email Serbo, age 33 years, resident of Romania national. मजगती कोलवा पोलिसांनी 5 जाणांक घरफोडी आणि दोगांक ड्रग्स प्रकरणात अटक केल्या। सरपंच म्हणटा असल्या वृत्ती आड जागृतायेची गरज आसा। सुमार 7 जाण भुरग्या दोन म्हूण तितून इनवॉल्व आसलोले आनीक हे भुरगे पुलिसान आमकां सांगला ते भाशेन, पुलिसान सांगला ते भाशेन हे भुरगे ड्रग्सांतूय इनवॉल्व आहाय म्हूण। आनी हे ड्रग्सां वयर आमी कांय म्हयने फाटीं आमी अवेरनेस केलोलें। कितें मेळ्ळें तेंचे कडेन? तेंचे कडेन सूर्यो, मोबायल आनीक हातयारां मेळ्ळीं थोडींच। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। या बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।